सांत लोक शुभर म्हणकार बरोबर. मुखेल बोल वावराड्याक आपलो हुशारो फावो. नियाळा काका एका म्हज्या इश्टाच्या घरांत तो ओरिसाची कामदारां आसली. ही कामदारां जायते काम करताली, पूण त्या इश्टाची आवड ताका बरे तरेन लेखी नासली. जेवण खाण पिवंक पासून त्रास करताली. कितले तरेन उदक कितले वारयतात, कितले न्हांवतात ते पासून आपूण बालदेर घालून दिताली आनी पागार पासून उणी दिताली. जायते फावट म्हजो इश्ट तिका सांगता, पूण ती आयकना. एका दिसा ती कामाक वयताली थंय धोनी तिचो हें आयकून तोटाकता आनी तिका तिची चूक वळखून घेवन तिचे ताण तो हेच तरेन वागता. ती ताचे लागीं सोयरी करून वेता, लोकांक सांगून ताचें नांव पिड्ड्यार करता. तो तिका सांगता, हांवें तुका केलें, तुका इतलें वायट दिसलें. शी, तूं कामदारांक जेन्ना सतायता तेन्ना तांकां कितलें वायट जावचें ना. आमी सगळीं एकूच. दोन वावराट्याक हुशारो फावो म्हूण जेजू सांगता. कसलोय तो वावर हो मनीस जावं, त्या वावराक आनी मनशाक आमी मान रेस्पेद दिवंक गरजेचें. तांचो पगार तांच्यो गरजो पासून आमी पळोवन फायद्याचे, कित्याक तांचे वावरा वरवीं आमकां तारो आनी सुसेग मेळटा. पयले वाचपान तिमोथाक बरोवन पावलू सांगता कशे तरेन आमी देवाचेर विस्वास दवरून ल्हान काळजाची जावन दुसऱ्याक मानान रेस्पेदान लेखून उलो मारता. म्हजो पुता, पवित्र पुस्तक वाचून आमी नियाळो दुसऱ्यांचो मुशारो वेळाक दिवंक आमचें काळीज मन साफ दवरून वावरतली.